तर मोगाल बाबा भयणो आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेत आसतना ह्या नोवेनाचो फोड कसो आमच्या जिविताक आमी कितें घेतले हो काय. फकत दोन वस्तू तुमचे मुखार दवरता. पयलें म्हणल्यार बरवशाची मनशां जावुया. आयज आमी सगळीं ह्या नोवेनांत वांटो घेता, आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिता, कित्याक हो आमचो भाव फ्रांसीस शावेर, भागवत फ्रांसीस शावेर बरवशाचो मनीस. मुखार बाबा भयणो आमी जाणो बरवसो देवाचेर, जरी तर बरवसो आमी मनशाचेर दवरलो जाल्यार आमी फटवता. बरवसो मनशाचेर दवरल्यार आमी फटवता. जरी तर बरवसो देवाचेर केन्नाच फटोवचें ना. ह्या भागवतांनी बरवसो देवाचेर दवरलो. ह्या पासत आयज आमी ताका मान दिता, ताची भक्ती आमी करता. पयले सुवातेर बरवशाची मनशां जावुया. आनी दुसरे सुवातेर बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणां सवे मोग दाखोवया. सगळे आमी चुकता आनी तेय भाव चुकल्यात आसतले. सोपयता आसतना मोगाळ बाबा भयणो आमचो पाप साहेब मेला. तो पाप साहेब तो ताका केरीत भाशेन मोग आसलेलो बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणाचो. एक बरी वस्त करतालो आमचो मेला तो पाप साहेब फ्रांसीस. ती म्हणल्यार निमाड्या ब्रेस्ताराक ऑन मॉनी थर्सडे जे जेजून केले, शिसाचे पांय धुले, ते आमचो पाप साहेब करतालो. आनी पाप साहेब बोनकोणीत वचोन कोयद्याचे पांये धुयतालो. आनी खंय सदांच ताका म्हणटालो, बोनकोणीत वेताना खंय सदांच म्हणटालो, हे भाव कित्याक बोनकोणीत आसात काय, आपूण कित्याक ना काय. वाय दीस पीपल आर इन द प्रिजन, वाय नॉट मी. ते कित्याक आसात काय, हांव कित्याक ना काय. आनी मोगाड बाबा भयणो शेवटाक मोरपाक खंय आमच्या पाप साहेबाक मोरपाक फकत 4 दीस आसलेले. मॉन्डी थर्सडे, निमाड्या ब्रेस्तारा दिसा मॉन्डी थर्सडे मोरपाक 4 दीस आसात. म्हणल्यार तो बोनकोणीत वेता, प्रेजावांत वेता आनी तांकां म्हणटा, पळय सदांचे भाशेन आयज म्हजे लागीं घडो ना तुमचे पांय धुवपाक. तुमचे पांय धुवपाक, तुमच्या पांयाचो उमो घेवपाक आयज म्हजे लागीं घडो ना. पूण म्हजे लागीं घडो ना आसतना हांव तुमकां भेट करूंक आयलां, तुमकां जाप करूंक आयलां, दाखोवंक म्हाका तुमचो मोग आसा. तुमच्या कुटुंबाचो, तुमचे फॅमिलीचो म्हाका मोग आसा. तर मोगाळ बाबा भयणो आयज ह्या मिसांत आमी भावार्थान वांटो घेत आसतना बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणाचो मोग करुया. तांकां भायर रावचें न्हय, अपमान करचें न्हय.